지수의 모자 얻으면 지수의 모자 모나 지수의 모자 집이 땅 지수의 모자 갈상 지수의 모자 얻으면 모자 모나 지수의 모자 모나 지수의 모자 집이 땅 깔사다루 가루 소멸아 कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता काळजादारू गडू सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता 무척 cinta 지수의 무척 속다 지수의 무척 끌네 지수의 무척 지네 지수 cinta 지수의 무척 cinta 무척 속다 지수의 모자 속다 지수의 모자 끄네 지수의 모자 지네 काळजादारू गडू सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता काळजादारू गडू सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता 지수의 무자 कष्टा 지수의 모자 두카 지수의 모자 비례시래 지수의 모자 संकष्टा 지수의 모자 कष्टा 지수의 모자 두카 지수의 모자 비례시래 지수의 모자 संकष्टा काळजादारू गडू सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता काळजादारू गडू सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता तुझे तैची येता तुझे तैची येता Hallelujah, 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 hallelujah. तुका सगळं अगळाप तुका सगळं महिमा तुका स्तुती तुका सगळं हालेलुया 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 आराधना तुका सगळं नमस्कार महिमा तुका सगळं मोगळा जेजू ह्यो अमूल्य घडयो तुजे मुखार करसूंक तुवें आमकां आपयलाय
सक्रामेंतान तूं खरोच हाजीर आसाय. तुजे हाजीर पोवनो म्हज्या जिणेंत भोगूंक, म्हज्या काळजांत भोगूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या कश्टांत, म्हज्या दुखांत, म्हज्या खंतींत, म्हज्या बेजारायेंत तूं म्हाका पाव जेजू. म्हज्या जिणेच्या एकसूरपणांत म्हाका कोणी ना म्हूण बगुल्ले तो वळ. सक्तांनी म्हजो हात सांडला म्हूण म्हाका बगुल्ले तो वळ. म्हाका खंयच्या कुशीक वेचे म्हणून कळना असल्या संदर्भांनी जेजू तूं म्हजे पसोत, आमचे पसोत आसाय. हे या म्हजे सरशी समेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हणल्यार भोव समीत उतरांनी जेजू तुवें आमकां तुजे लागीं आपयलाय. सक्रामेंतान तुजें हाजीर पोवन कितलें खरें, कितलें बरें म्हणून म्हाका समजाशें कर जेजू. भाव भयणीनो, भावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजूक आमचे मोदें आशाक आमी पळोवया. 2000 वर्सां आदीं कुडीच्या दोळ्यांनी लोकान जेजूक पळयलें. आमचे मुखार आसा तोच जेजू मनशा रुपान गलिलेयांत, समारियांत, जुदेयांत चल्लो भोवलो. लोकांक ताणें शिकयलें, तांचें दूख ताणें हळू केलें, तांची पिडा शिडा घुवन केली, तांकां जेवण खाण दिलें, दनसातल्या सवकासाय दिली, खंती दुखांत रुदानांत आशिल्ल्यांक ताणें बुजवण दिली, पातकाच्या पासांत आशिल्ल्यांक ताणें सुटका दिली. सक्टांचो ताणें मोग केलो आनी लोक ताचे लागीं धांवून आयलो. ताच्या वस्तुराची सावळी पडल्यार पुरो, आमकां आपडोवंक मेळ्ळ्यार पुरो, आमी बरीं जातले, हांव आमच्या जिणेंत बेसांवां मेळटलीं म्हणल्यार भावार्थान लोक आयलो. मोगाच्यान तोच जेजू आज 2000 वर्सां उपरांत उंड्या रुपी आमचे मुखार आसा. कितलें व्हरतें भाग आमचें ताका पळोवचें, ताच्या लागीं येवचें. देखून एक घडी मावून पोनी आमचीं काळजां मना आमी ताका उगाडया. हालेलुया, 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 हालेलुया,
मोगाचें आमी हालेलुया कंतार गायिल्ले बरीच तुमी तुमची जिणयेची चक्कट संगती जेजूक समर्पून दिया. हो एक विशेष अनमोग सक्रामेंता मुखार आमकां जावं दी. एक नियाळ आमच्या भितर, आमच्या काळजा भितर, आमच्या जिणये भितर येवचो जावं दी. हर एक हालेलुयाच्या उल्याक तुमच्या जिणयेंतले कश्ट जावं, सुख जावं, दुख जावं, संतोष जावं, जेजूक तुमी समर्पून दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचें कोणाक मतींत इराराय आसा, खन बेजाराय आसा, विविध वायट चिंतनां आसात, न्हीद पडना, हेर समजोंक कस मारतात, हेरांक समजोंक कस मारतात, हेर म्हाका समजनात, तकली पडापड आसा, या हेर कितेंय मतीक संबंद जाल्ली कश्ट आसात, उडास ओराना, तकली बेसान जाल्ले बरी जाता. सक्कड आमी जेजूक आमी समर्पून दिवया, ताची स्तुती आमी करून घेवया. हालेलुया, 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 कोण्याक दोळ्या संबंदी कश्ट आसात, समाधीश्ट ना, दोळ्यान दुखां येतात, दोळे कुरजुतात, दोळ्यांत राती कधीची दुखाची चिंतना येतात, वायट पळोवंक जायना, जायते फावटी बरें पळोवंकय जायना. आमी आमचे दोळे, आमचे विश्व जेजूक समर्पून दिवया. जेजू आमकां आपडून दी. सभारांची पिडागून केल्लो कश्ट हाळ्यो केल्लो जेजू आमकांय आज आपडून दी म्हणून मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे कान, आमचो कुडीचो विश्व जेजूक आमी समर्पून दिवया. जायते फावटी कानांत आवाज जाता, जायत्यांक कान आयकनात, जायत्यांक कानांत दूख आसा, करोज आसा. ह्या कानांत कांय समस्या आसले वरवीं बॅलन्स करूंक चलोवंक बारीक कस जातात, कसलोय आवाज आयकोंक जायना, करकरे जातात. काही प्रोग्रामाक गेले तर व्हड कांय आयकल्यार तकली पडा बसून जाता, आवाज सोसूंक जायनासतना.
जेजू आयकोनची सखत आनी ह्या संबंदी कोणाक उणेपण आसा हांगासर आशिल्ल्यांक आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक आमच्या मदें आमच्या समाज आमच्या सैऱ्यां पैकी कोण आसा तांकां तूं आपणून गूण कर जेजू हालेलुया 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 जायत्यांक दांत पडापड आसा दांताची दूख आसा साबूंक जायना निजो दुखतात दांता दरम्यान तकलीफ पडापड आनी हेर समस्ये जेजू कोणाक सक्कड ह्या कुडीच्या विश्वादरी समस्या आसात कस आसा तांकां तूं आपण गूण कर जेजू जायत्यांक जिबेक रूस ना जिबेन पोट पडचे गाय जावचे कांय तिखशे खावचे बरी ना जिबेक रूस ना असल्यांक तूं आपट जेजू गूण कर जेजू तुजे ते विश्वास दवरून ह्या पवित्रळाक आयिल्ल्यांक जेजू तूं आपण गूण कर तुका आसात जाल्लें कितेंच ना जेजू हालेलुया 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 जायत्यांक उलोवंक कस जातात ताळ्या संबंदी कश्ट कांय इल्लेशें थंड पेल्ले कुडले ताळो दुखवचे काफा भरचे उस्वास बंदले बरे जावचे कोंकली येवची साबार जाणां आजकाल थ्रोट कॅन्सर ताळ्याच्या कॅन्सराक लागून वळवळतात जायत्यांची उलोवची जीब काडल्या आनी उलोवंक जायना आनी असल्या संगीत आनी कश्टाच्या परिस्थितींत आसात जायत्यांक जेवलें गिळूंक जायना दूख असल्या सक्तांक जेजू आमी तुज्या पांया ताळ्या समर्पित हांव तांचे पसत आमी मागता जी आमकां कळीत आसात आनी कळीत नात साबार जाणांनी फाटल्या दिसांनी म्हज्या लागीं विचारलें आसा आस्पत्रेंत आसता आसतना फादर आमचे पसत मागा जेजू ह्या सक्कड व्यक्तींक तुज्या पांया ताळ्या समर्पून आमी मागता हालेलुया 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 हालेलुया
मोगाळा जेजू जायत्यांक हाडांची दूख, हातांची दूख, बावळ्यांची दूख, गोमटेची दूख, शिरांची दूख, मोठांची दूख, हात हालांक जायना, हात गुंडावंक जायना, हात दोडूंक जायना. कालच्या दिसा जेजू एका स्त्रीयेन, एका टिचरीन म्हज्या लागीं विचारलें, फादर कितलीं वखदां हांवें केलीं. इस्कालान सकाळीं येता आसतना चॉक काडून बरोवंक सुरू करता आसतना म्हजो बावळो सुस्ता, म्हजी बाजू टायट जाता, सांज जाताना म्हाका काडूंक जायना, कितें करचें म्हूण कळना. लाखां वयर हांवें करशिल्ल्यात, जायतीं स्कॅनिंग हांवें केल्यात जेजू, पूण जाल्यारय म्हजी पिडा गूण जावना ती म्हणटा. मोगाच्या न्हू साबारांक आतां संबंदी, गोमटे संदर्भी, बावळ्या संदर्भी, बोठा संबंधी पिडा आसा. जेजू असर सक्कड व्यक्तींक तुका आमी समर्पण दिता. हांव तांकां तूं आपण गूण कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू जायत्यांक काळजाची पिडा आसा. आदी म्हाका उतर प्रायर येवची आसली पिडा, जिणेची साबार कामां साधना जाल्या उपरांत येवची आसली पिडा आजकाल तरणाट्यांक, भुरग्यांक म्हणले बरी येता. हार्ट्सांत ब्लॉक, मल्टिपल ब्लॉक्स, काळजागात काळीज रावचे आनी हेर विशेष पिडेना जायती भलायकी बरेत आसली. सकाळी सोमा आसलो, दनपारा सोमा आसलो, सांजे न्हिदता सोमा आसलो म्हणून आनी एका घडये आस्पत्रेंत पडची आनी कोणशा पडची आनी प्राण होगडायलेले संदर्भ जायते आसा. जेजू आज आमकां सगळ्यांक भिरांत कशें कितें म्हणली खावचें न्ही. जेजू तुका आसात जाल्लें कांय ना. जर काळजा पिडेन कुसतोन आसात, हार्टान ब्लॉक आसात, कांय काम करूंक जायना, उस्वास म्हणटा करस येता, जिणी कस जाल्या, मोगाच्या न्हू असल्यांक तुमी तुमकांच जेजू समर्पण दिया. जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबांतली, तुमच्या वळखीची, तुमच्या सैऱ्यां पैकीची, तुमच्या इस्मंत्रां पैकीची जेजूक तुमची जिणी समर्पण दिया. जेजूक आसा जावचें कांयच ना. जेजू असल्यांक तूं आपड आनी गूण कर. ह्या वेळा म्हज्या वळखीचे दोग याजक आस्पत्रेंत आसात आपल्या काळजा पिडे संबंदी. जेजू हांव तुका त्या दोगी याजकांक समर्पण दिता. तांकां आपड आनी गूण कर जेजू. तांच्या पाठी मिसां वागतानी हेचे बरी तूं तांकां फोव कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या न्हू जायत्यांक पोटा संबंधी कश्ट आसा.
जिरोण ना, भूक ना, गॅस्ट्रिकाचे समस्ये, ॲसिडिटीचे समस्ये, पोटांत केल्ले कुडले उजो येवचे, पोटांत आल्सर, साबार जाण आजकाल पोटाच्या आनी आनकिडीच्या कॅन्सरांत कश्टून आसात. आयले वार आसाम देशीचो याजक पोटा संबंधी कॅन्सरांत आयिल्लो. अजून आस्पत्रेंत आसा देवा, तूं ताका आपोण गूण कर. आनी एक म्हजो वळखीचो याजक सुमार 7 दिसां आदीं ताकाय कॅन्सर म्हणून डॉक्टरान सांगलां. पण जेजू तुजेर तो विश्वासून आसा, धैर्यान आसा, कांय भिवची गरज ना म्हूण तोच हेरांक सांगता. जेजू तूं आसाय म्हूण तो धैर्यान उसान सांगता. पोट भावार्थाक साक्ष तो दित्या. जेजू ह्या दोगी भाव याजकांक तूं आपण गूण कर. म्हज्या वळखीची सैऱ्या पैकी सुमार जाणां ह्याच पोटा संबंधी पिडेन थोड्यांक कळीत आसा, थोड्यांक कळीत ना, थोड्यांक कसली पिडाच कळीत ना. कितलीं वखदां केल्यार गूण जायना, पोटांत मुड्डोवचे असल्या संगतींनी कश्टून आसा. जेजू तूं सकटांक आपण गूण कर. जेजू दैवीक वयस तूं सर्गींत हांव देवलोलो, वयस तूं मनशाच्या बुदवून कांय वखदांक विज्ञानाक कितें मेळना तसलें तुका साथ दी. जेजू कसल्या अजापांनी तुवें सबारांक गूण केलाय. तर पिडेस्त विशेष करून पोटा संबंधी आनकिडी संबंधी कश्टून आसच्या पिडेस्त भाव भयणीक तूं आपण गूण कर. जेजू हालेलुया, 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 हालेलुया. जायत्यांक पेंगटाची दूख आसा, बागोवंक जायना, वागसूंक जायना. डिस्क प्रॉब्लेम आसा, पाठीच्या शिरांचे प्रॉब्लेम आसा. राती उदारे या कुशीन या खंयच्याय रितीन न्हिदोवंक जायना, न्हिदल्यार उठोवंक जायना, बसल्यार उठोवंक जायना, उठल्यार बसोवंक जायना. असले कश्ट आसात. कितें करचें म्हूण कळना. जायते फावटी ऑफिसान काम करच्यांक, एखाद्या वेळार बसून वावर करतल्यांक, ह्या तोटांत आनी ह्या शेतांत काम करतल्यांक हाचे वरवीं जिणी भारी कश्टांची जाल्या. साबारांक ऑपरेशन केलां जाल्यार समज हांव ना. डाक्टर म्हणटा समज जाता म्हूण, पूण जायत्यांक हांव जिणी आसा. कितें कोणना, न्हिदलेळे जाता कोणना, हांतुळ्ळार पडटा कोणना. म्हणलें भंय आसा. जेजू भाव भयणीनो, असली सकटान जेजू कुलो मारा आनी तांचे पसत मागा. जर कोणाय तुमकां कळीत आसा असल्या कश्टांत आसात, जेजू तूं तांकां आपुण गूण कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायत्यांक दोंपराच्या गांठीची दूख, जायत्यांक वेरिकोस वेन्स, जायत्यांक कोटेची दूख, पांयाच्या बोटांची दूख, पांयां पोंदाची दूख, चलोवंक जायना, पांय तेंकूंक जायना, दिंबी घालूंक जायना.
मेटां सोडूंक जायनात, चड वेळ बसूंक जायना, कण पडटा, ह्या पांय धरले वरी जाता, क्रॅम्प्स येतात. कितले वखद केल्यारय समज जायना. जायत्यांनी तेलां पासून मसाज करून जायतें वखद केल्लें आसा जेजू. अशें जाल्यार सक्तांक जेजू तूं आपण गूण कर, तुज्या दैवीक सक्तेन, तुज्या एकाच उतरान तुवें अजापां केली. आज कश्टांतल्या दुखी नाशा आमच्या भाव भयणींक तूं आपण गूण कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सकड आमी उबे रावया आनी आमकां कितेंय गरजो पिडागून जावंक जावं मतीची या कुडीची आत्म्याची कितेंय जेजूक लागीं उसारूंक आसा, तुमी उठल्यान उसारीत आनी अखेरेक आमी सकडी जेजूची स्तुती करून ताच्या लागीं उपकार मागया. आमकां कितें आसा तें फावो करूं दी. 2 दिसां आदी एकलो आमाली तरणाटो आस्पत्रेन दाखल जाला. हाच्या पयलें एक पुडी ताका दाखल केल्लें, पूण फाटी येवन परत त्याच पातकान पडला. बायल भुरगीं कुटुंबाची आवय बापूय भाव भयणी रडते आसात, हाक बाबकान मागते आसात. मनशाक मोती उजवाड दी जेजू, ताची जिणी बदलोवची, वायट हातान पयस सरूंक सोरो सोडूंक ताका एक कृपा दी म्हूण मागते आसात. जेजू तरणाट्याक तुज्या हाती आमी समर्पिता. तुमकां कोणाय पासून मागोंक जाय व्हडल्यान उसारा, जेजू लागीं आमी मागया. आनी एका आवयन आपल्या पुता पासून मागोंक म्हजे लागीं विचारला. मादक द्रव्यांक तो वळख जाला. इश्टागतीक लागून सुरू केल्लें, कुशलगाये लागून सुरू केल्लें कांय जायना. 1 फावटी 2 फावटी मागीर हांव समजतलो म्हूण सुरू केल्लें. आज मादक द्रव्याचो गुलाम जाला. मतीचें समाधान जिणेचो उद्देश शेवटूच होगडायला. ह्या आवय पासून आनी त्या भुरग्या पासून जेजू तुजे लागीं आमी मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. भुरग्याच्या देण्या पासून सबार जाणांनी मागोंक विचारलें आसा. मुखार जेजू आमचो जीव तुजें एक व्हरतें देणें. भुरगीं आमच्या कुटुंबांत सबाय आनी अलंकार ते आमकां संतोश दितात, पूण जायत्या काजारी जोड्यांक तांच्या जिणेंत भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना. कितलें मागल्यारी, कितलें परतल्यारी, कितलें प्रयत्न केल्यार, कितलीं वखदां केल्यारी कितें म्हूण समजनासतना जायतीं कंतीन दुखांत आसात. भाव भयणीनो, जर तुमच्या कुटुंबांत असलीं जोडी आसात, तुमच्या वळखीच्या मदें आसात, तांचे पासून मागा. ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार, आदवेंताच्या वेळार देव मनीस जाल्लें, देव बाळ जाल्लें,
घडीत नियाळता आसतना असल्या काजारी जोड्यांक आनी की सड दूख भोगता आमच्या कुटुंबांत एक बाळ ना आनी गी म्हणली खंत दोसता तांकां फेस्ता संदर्भांनी हेर सकट कुटुंबां आपल्या भुरग्यां सांगाता भुरग्यांक घेवन हेने तेने येता आसतना चिंतून पळया भुरगीं नातिल्ल्या जोड्यांक जावची खंत देव तांकां सांबाळटा खरें देवा जेजू असल्या दुखेस्त जोड्यांची बिरमत तूं पाव हालेलुया 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 जायतीं काजारां तोटाफटांत आसात विंगड जावंचार आसात डिवोर्स एनालमेंटाच्या अंताक पावल्यात सोडून हें घडलां ना बक्षाने जावंक पुरो या फोट मारन या लिपोवन काजार जाल्लें जावंक पुरो या एकामेकांतय विशेष अवगुण आसून जावंक पुरो आनी असल्या संदर्भांत जायते फावटी अमायक जोडी दादलो जावं स्त्री जावं थोडे बडी कश्ट जातात आनी एकल्यान मोस केल्ले वरवीं फसायिल्ले वरवीं दादलो या स्त्री अकोल ह्या नवरो कश्ट जातात आनी ह्या संदर्भांनी तांच्या जिणेन जावचे कश्ट घुसपड आमी जाणाव कोण वेगळो आसार जाल्यार तांचे वयर आमी तीर्प फैसाल उसारचे न्हय तांचे कश्ट आमकां समजोवचे ना जेजू तसल्यांक तूं धैर्य दी बोळ दी बगसूंक शिकय सुदारसून व्हरूंक शिकय आनी केदाळ साथ दी म्हूण बगता असल्या संदर्भार मोगान आनी वेगान संगती सुदारसूंक परिहरिसूंक तूं फावो कर विशेश करून 2 काजारी जोड्यांनी म्हजे लागीं आयले वार विचारलां सगळें बऱ्यान जावं दी मुखार वचून दी पद मागा म्हणून जेजू ह्या जोड्या पसोत आनी विशेश करून म्हाका कळीत नातल्या आनी हांगासर आसच्या आमच्या भाव भयणींनी तुज्या भुरग्यांनी मागच्या ते सांग पसोत तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल जेजू जायतीं आवय बापूय आपल्या पुतांक दुवेंक नातरांक बरी सैरीक येवन दी म्हणून मागतात एकी सोमाकट जायना सोमा पडना आवय बापायक ह्या कुटुंबाक पसंत जावची मेळनात जायतीं भुरगीं आजकाल काजारच नाका म्हणून आवय बापायक वडखंतीन कुटुंबाक वडखंतीन घालतात असलें आधुनीक मॉडर्न चिंताप कुटामूच नाका आमी आमकां कशें जाय तशें जिवंक जाय जबाबदारी घेवंक नाका म्हणलें चिंताप जर आसा तसल्यांची मनां बदली कुटुंबा जिविता कुशीन बरी सैरीक जावच्या कुशीन बरें कुटुंबांच्या कुशीन कितें अडचणी आसा आवय बापायची खंत कुटुंबादारांची खंत कितें आसा ती तूं निवराय जेजू हालेलुया 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 आमचे हात सक्कड आमी उबारून व्हडल्या ताळ्यान गावया हालेलुया 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 हालेलुया
पद्याचेर आमचो हात दवरया आनी जेजूचे हाजीरपणू आमचे मोदे आमचे भितर आमी बघया. हालेलुया 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 हालेलुया. देखन बसया. मोगाचे न्हू थोडे घडयो तुमचे येतल्याक जेजूक तुमी पळया, जेजू लागीं तुमी उलोवया. सक्कड तुमची कामां सांडून अमलादीक वेळ सान लॉरेन्साच्या पुनशेतांत पवित्र जाग्यार आराधनांत स्तुती करून देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराचो नियाळ करून सान लॉरेन्साचें नोवेन करून तुमची काळजां मनां उगाडूंक त्या सोम्या लागीं आनी सर्गींच्या बापा लागीं उगाडूंक तुमी आयल्यात. तर तुमचें जिवीत ताच्या मुखार मौनपणी तुमी उक्तें करा. भाव भयणीनो, आज आमच्या नियाळाक हांवें पवित्र पुस्तकांतली भुरग्याच्या प्रसूतपणाची थोडी निदर्शनां घेतल्यांत. अद्वेंत सकाळ जेजूच्या जल्माच्या तयारेचो वेळ देखून जेजूचो जल्म आनी हेर विशेश बाळकांचे गर्भसंभावांचें घडीत आनी प्रसूतपणाचीं घडितां आटापचीं देवाचीं उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं हांव तुमच्या मुखार दवरतां. जीव कितलो मोलादीक, आमचें जिवीत कशें देवाच्या मांडावळेन येता म्हणल्यार आमी हर एकल्यांनी समजूंक जाय. आनी देखून तुमी हांव सवकास वाचता आसतना देवाचें उतर तुमच्या कानांत पडलेलें, तुमच्या मोतीन तें कोंचोवन दी आनी काळजान तें जिरोवन दी आनी तुमच्या जिणयेन तें वाळोवन दी म्हणून जेजू लागीं मागा. आमी आयकल्लींच देवाचें उतर, पूण तें हर एक फावटी आमच्या कानान पडटा आसतना, आमच्या मोतींक तें रिगता आसतना, आमच्या काळजान तें कंचता आसतना जिणयेंत नवें नवें फळ दिता. कशें बेळ्ळें केल्ल्याच गाद्यांत हर एक पोटी कोसून माती फुडकन ईट घाल उदक घाल आमी विविध बेळीं काडटा, तशें आमच्या जिणयेंत तेंच उतर परत आनी परत फळ दिता. मातेवचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 18-25. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता,
मरयेक तुजी पतीण म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. न्यायक्रस्त पुस्तक अध्याय 13 वाक्य 2 तावन मुखार. समसाव एक नित्य करता आनी हाचो जल्म कसो जालो. त्या काळार जोरांत दानाचे कुळयेचो मानोवा नांवाचो एक मनीस जियेतालो. ताची बायल वांजडी जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं. सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हळें, तूं खरीच वांजडी आनी तुका भुरगीं नात, पूण तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं दाखां सोरो जावं हेर सोरो पियेनाका. अशुद्ध खाण खायनाका, कित्याक तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक वाकर लावंक नजो, कित्याक तो चरको आपल्या जल्मातावनूच देवाचो नाजीर जावंक जाय. तो इस्रायेलींक फिलिस्तियांच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो. बायलेन वचून दादल्याक म्हळें, देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो. ताका देवदूताचें रूप आसलें, खरेंच भयंकर. तो खंय तावन आयलो म्हण हांवें ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हळें, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. देखून हांव दाखां सोरो जावं हेर सोरो पियेनाका, अशुद्ध खाण खायनाका, कित्याक तो चरको जल्मातावन मऱ्या पर्यंत देवाचो नाजीर जावंक जाय म्हणून तो म्हणालो. ते स्त्रियेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका समसाव म्हण नांव दिलें. चरको वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. जोरा आनी एस्टोवाला मदें आसलेल्या महानेदानांत सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. मोगाच्यानो तिसरें वाचप परत लुकाच्या वांजेलांतलें स्नानीक जुवांच्या जल्मा विशांतलें. उडास्तोरा हर एक देवाचें उतर आमी वाचल्लें. कशें मनशा जीव जावं मनशा पुताचो जेजूचो जीव ह्या मनशा सैमांत ह्या संवसारी अजापी रिती आयलो म्हणलें समजो. लुकाचो वांजेल अध्याय 1
वाक्य 5-25. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अभियाच्या वर्गाचो जाखारी नांवाचो याजक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकांच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. सर्वेस्पराचे सर्व उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटाली. पण तांकां भुरगीं नासलीं, कित्याक एलिझाबेथ वांजडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतार प्रायेक पावल्लीं. एक दीस जाखारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. याजकांचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर सरन दुंप भेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलोलो. तो दुंप भेटोवच्या वेळार लोकांचो जोमो भायर मागणे करीत आसलो. तेदवा सर्वेस्पराचो एक दूत दुंपा वेदीच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाखारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पण देवदूतान ताका सांगलें, जाखारी भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुआंव म्हण नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलय तो सेवसो ना आनी ताच्या आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवांतय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविधेयांक तो नितीवंतांचे वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्जा तो आयती करतलो. जाखारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हणून हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायेची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सद्रे हुजीर सेवा करता तो गाब्रिएल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सत मानली नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो उरतलोय, उलोवंकूच शकचो नाय. हेवशेल्यान लोक जाखारीची वाट पळोवन आसलो आनी देवळांत तो तितलो वेळ रावंक कारण कितें जावेत म्हण चिंतून अजाप जाल्लो. तितल्यार जाखारी भायर आयलोलो, पूण ताचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवळांत ताणें एक द्रश्टाव देखला जायत म्हण तें समजलें. तवळ तावन तो मोनो उरलो आसता तांचे लागीं हात भाशेनच उलयतालो. आपल्या मन्यारपणाचे दीस भरती जातच
तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पतीण एलिझाबेथ गर्भेस जाली. सर्वेस्परांच हें म्हजें थंय केलें. मनशा मदले म्हजें नालिसपण काडूंक आतां पुणी ताणें दया केली. आनी 5 म्हयन्या पर्यंत भितरच एकसुरायेन ती जियेली. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, असले हेर जायते भुरग्याचें देणें, भुरग्याचो जल्म, प्रसूतपण, विशेष अजा परतीन घडलेलीं घडितां पळयत पुस्तकांत आसात. क्रिस्मसाच्या फेस्ताक आमी लागींच आसा, थोडेच दीस उरल्यात. ह्या संदर्भी आमी मनशा जिवा विशांत, आमच्या कुडीच्या जिवा विशांत थोडो नियाळ करया. आमचो जीव, आमचें जिवीत कितलें अमूल्य आनी मोलादीक म्हूण आमी समजोवंक प्रयत्न करया. जेजूचो जल्म, स्नानीक जोवचो जल्म, समसावचो जल्म, मोइजेचो जल्म, साबार व्हड मनशाचो जल्म अजा परितीन घडलो म्हूण आमी समजता. पूण तुमचो आनी म्हजो जल्म मोगाच्यान कसो जाल्लो? म्हजी माय, म्हजी व्हडली माय, म्हज्याक व्हड आसली बाय भोवणी केदाळे सांगतात, माय गुरुवार आसतना कितें पुरा जाल्लें, हांव जल्मल्लें तवळ कितें पुरा घडिल्लें, कोण पुरा आयलीं, कितें जाल्लें. मोगाचो न्हू, तुमच्या जल्मा फाटल्यान वसा, साबार घडितां, थोडीं बरीं, थोडीं वायट, थोडीं संतोशाचीं, थोडीं आकांताचीं घडिल्लीं आसात. आनी हेंच आमी देवाच्या उतरांत आयकता. आनी कसलो संदेश आज आमच्या जिविताक मेळटा. मोगाचो हर एक जल्म देवाच्या मांडावळे प्रकार जाता, मनशाची मांडावळ न्हय. हर एक जीव ह्या संवसारांत देवान दिवचो, देवान धाडचो म्हळ्यार उडास्तोरी. आनी पवी सभा परत आनी परत हें सत उसारून सांगता. कोणी एक्सिडेंट जावन हांगासर जल्मानांत, कोणी मळबात हावन हांगासर सकला पडानांत, कोणी धरणीत हावन किर्लोन वैरेनांत, बागार देव एका आवयच्या गर्भांत मनशा जीव आसा करता. आनी हर एक उपजोवचो जीव एक अजाप मोगाचो न्हू. कशें समजोवचें? कोणाक भुरग्याचें देणें मेळूना तांच्या लागीं विचारा. असल्या अजापाक राखोन आसच्या मनशा लागीं विचारा मोगाचो न्हू. आनी देखून हांगासर आसचे आमी कोणीय बेश्टे ह्या संवसाराक येवंक ना, विदावट ए पर्पज, उद्देश नासतना येवंक ना. आनी देखून देव आमकां हर एकल्याक धाडटा आसतना एका उद्देशान धाडटा. आनी आमी हर एकल्यांनी उडास दवरूंक जाय. तुमचो जीव, म्हजो जीव, तो म्हजो न्हय, तो जेजून म्हाका दिलोलो, देवा बापान म्हाका दिलोलो. आनी देखून तो पवित्र. तातूंत मेड इन हेवन म्हणून बरयलां, सर्गीं घडलेलें म्हणून बरयलां. देखून कितें मेड इन हेवन तें हांगासर संवसारी आमी कांय तातूंत सोडून करूंक प्रयत्न करचे न्हय. म्हाका जाय जाल्ले बरी हांव जियेतां आनी म्हाका जाय जाल्ले बरी म्हज्या जिवात हांव करतां म्हणचो अधिकार आमकां कोणायकी ना. देखून वी आर नॉट दी ओनर्स ऑफ आवर लायफ. आमी आमच्या जिणयेचे मालीक न्हय, आमी खाली स्टुवर्ड्स. आमच्या हातांत हो जीव दिला
आनी आमकां सांबाळची आनी बरेंकन पळोवची जबाबदारी आसा. देखून मोगाचो न्हू आमकां कोणाय की आमच्या जिवा वयर मोबायल या बूक या हेर खंयची वस्त जाय जाल्यार घेता नाजाल्यार सोडटा, जाय जाल्यार दवरता नाजाल्यार विकता. हांव हांगा दवरतां थंय दवरतां, अशें करता तशें करता म्हणूंक आसचें तसले हक्क आमच्या जिवा वयर ना. कित्याक आमचो जिवाचो धनी तो एकलोच सर्गीचो देव. आनी देखून हो जीव सांबाळची राखची ताका मर्याद दिवची जबाबदारी पयलें सुरू जाता म्हज्या जिवांतय आनी उपरांत पेल्याच्या जिवांतय. देखून मोगाच्यानो आमी कितें करूंक जाय? हो जीव हर एका संदर्भार वाडोवंक, जल्मोवंक, परिपिकाय पावोवंक, भलायकेन सांबाळूंक आनी आत्मीक सवकासाय सवलताय बरेंपण दिवंक, कुडीचें आनी लौकीक बरेंपण दिवंक आमकां हर एकल्यांक जबाबदारी कायदो आसा. देखून कोणेय उण्या चिंतपान हांव असो ना तसो ना, म्हाका देवान अशें रचूंक ना तशें रचूंक ना, ताका बरें दिलां म्हाका उणें दिलां म्हणून उलोवचें न्हय. कित्याक केदाळ आमी अशें उलयता आनी चिंता आमकां रचलेल्या मेड इन हेवन आमकां सर्गींत हांवन रचून हांगासर धाडलेल्या देवा विशयांत आमी सांगता देवा तुजी रचना तुवें केल्लें हें मनशां जिवीत बरें ना, तूं तितलो परफेक्ट न्हय, तुका मनशांक रचूंक सारकें कळीत ना, तुका जीव रचूंक पळय तुका तितलें समजोनी ना म्हणली उतर ना समजणेची आमचे तावन येता. देखून भावानो आनी भयणीनो देवाक आमच्या जिवितांत कितें जाय कळीत आसा. देखून तो आमकां कशें जाय तशें रचता. देखून अनवॉन्टेड लायफ देवाक नाका जाल्लें जिवीत म्हणून ना मोगाच्यानो. देखून एबॉर्शन गर्भपात करूंक नजो म्हणचें कित्याक ह्याच कारणां लागून जीव आमी आशिल्ले तवळ या आमी चिंतिनातले तवळ या बऱ्या संदर्भान बऱ्या कुटुंबांत या भोव कश्टांच्या परिस्थितींत उब जाला तो हर एक उपजोवचो देवाच्या परवणगेन. समजो आमकां कस मारतात वय मस्त जाणांक कस मारतात मोगाच्यानो. पूण मनशा कुळाची चरित्रां पळय आज हांवें तें वाचूं ना, सोडवणेची चरित्रां पळय मोगाच्यानो सबार नांवां मातेवान आपल्या वांजेलान दिल्यान जेजूच्या मालगड्यांची आनी तातूंत जायतीं कुटुंबां सारकीं नातलीं, जायते मनीस सारके नातले, तातूंत भावांचो जीव काडिल्ले आशिल्ले, प्रद्वारा धरलेले आशिल्ले, कुटुंबाच्या सांगाता लैंगीक संबंद दवरले आशिल्ले तांच्याची नांवां घाल्यान, वेश्या आनी लैंगीक सडिलायन जियेल्ले साबार जाण आशिल्ले. पूण हर एका वेळा देव असल्या मनशां तावनी एक सोबीत सोडवणेची मांडावळ हाडटा उडास दवरया. देखून हर एक जीव सांबाळचें भारी गरजेचें. जावं बरेंपण आसा कुडीन उणेंपण आसा, आमकां कोणाय की खंयच्याय बाळशाचो गर्भांत आशिल्ल्या बाळशाचो जीव काडूंक हक्क ना. देखून ह्या क्रिस्मसाच्या संदर्भी आदवेंताच्या संदर्भी आमी हर एकल्या क्रिस्तांवांनी विशेश करून युवा जाणांनी कुटांब बांदूंक चिंतल्यांनी उडास दवरूंक जाय. आमच्या चिंतपा प्रकार जीव आमचो न्हय. जर आमी मांडावळ घालून प्लॅन घालून जीव हाडूंक शकता तर देवाची आमकां गरज ना गी. जीव आमचो देवा तावन ताच्या कुशेक ताच्या मांडावळेक आमी वय म्हणूंक जाय. हांव म्हज्या आवय बापेक केदाळ यार्गां दिता मोगाच्यानो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबांत म्हजे नंबर 6. हांव खंय 1990 उपरांत जल्मोवचें चान्स आसलें जाल्यार हांव वचतोच ना. 6 नंबर येतेंत ना, 1 या 2 ताकेर जातें आसलें. हांव जल्मलें तवळ सगळें बरें आसलें गी ना. म्हजें भुरगेपण उडास काडटा आसतना कितले कस आसले.
जेवंक दुबळीकाय आनी हेर. पूण आज हांव देवाक अर्गां दितां म्हज्या आवय बापायनी तांकां जाय या ना म्हाका कळीत ना, पूण व्हड मन दाखयलां देखून हांव आज आसा. आनी तीं भोवशा संतोश पावतात आसतलीं म्हाका जल्म दिल्ल्याक, ह्या संवसारियेक अवकाश दिल्ल्याक. देखून मोगाच्यान आमी सगळ्यांनी असल्या चिंतपान आमची कुटुंबां सांबाळूंक जाय. हांव कित्याक हें सांगता, आमच्या देशांत आमकां भोवशा भुरगीं उणी आसात म्हणलें समजना आमकां कळनासतलें आमचो संको आणकी आसा. हांव 12 वर्सां युरोपांत आनी अमेरिकान जियेल्लो म्हज्या शिकपा संदर्भार. आनी ह्या वेळार पळयल्लें गजाल, लोकांचो संको मायनस जाता, उणो जाता. एका रितीन सांगीत ह्युमन बिईंग्स इन युरोप आनी अमेरिका एंडेंजर्ड स्पिशीस जाला. कुटुंबां उणी जात्या, जन उणें जात्या. एक जोडें काजर जावन तांणी 2 भुरग्यांक जल्म दिलो, बॅलन्स 0 जालें. संको सोडूं ना. कित्याक म्हळ्यार तीं 2 आनी तांच्या नांवान 2 जाणां उरलीं. 3 जाल्यार मात्र संको सोडलो, पूण 1 जाल्यार संको उणो जालो. पापसाहेब आमचो तवळ जमलेल्या लोकांक, युवा जनांक, नव्या काजारी जोड्यांक सांगता, मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमच्या घरांनी पेटे आनी माजरां उणी करा, भुरग्यांचो संको इल्लो चड करा. जायते जाणांक भुरगीं नाकात म्हणलें चिंता पायलां. कित्याक भुरगीं सांगिल्लें आयकनात. भुरग्यांक लागून कुटुंबांत सॅक्रिफीस त्याग करचें पडटा. भुरग्यांक लागून जिणेंत साबार जबाबदारी घेवचें पडटा. पूण माजरां पेटे आसल्यार सांगलें बरी तें आयकता. तांकां इल्लें खावंक घाल्या जालें, तशें नासता. तांचो इल्लो मोग केल्या जालो. तेणें ताणें दावानात, पियोवन्यान गी, वायट इश्टागटीन गी, ड्रग्सान गी, तांतून नात. वय एका रितीन सोमा मनशांक वाडोवचें तितलें सुलभायेचें, सलीसायेचें न्ही, रिस्क आसा. म्हाका न्हू जाकारीक एलिझाबेथीक रिस्क आशिल्लें. मोरयेक आपल्या जिणेंत व्हड रिस्क आशिल्लें. आनी साबार आमच्या मालगाड्यांक चिंता, तुमच्याच आवय बापाय रिस्क नातलें आशिल्लें. आज आमी जेजू मुखार बसल्या, हो संवसार पळयला, कित्याक आमचे खातीर कोणेंय एक रिस्क घेतलां. आमच्या खातीर कोणेंय एक बरें मोन दाखयलां. मोगाचो न्हू देखून जीव सुरवेर, ताच्या जल्माच्या सुरवेर राखसो सांबाळची जबाबदारी हर एकल्यान आमी घेवंक जाय. आमी याजक आनी असलें पुरक वातावरण हाडूंक, कोणाक कश्ट आसात भुरग्यांक वाडोवंक, तांकां थंय तावन हांगा तावन हांचे तावन तांचे तावन कुमोग दिवंक. देखून आमी कोणीय आज वाऱ्यार उलोवचें न्ही, भुरगीं आमकां जाय म्हणून. आनी अशी उदार मनान जल्म दिल्या भुरग्यांक एक जिवीत दिवंक सांबाळची जबाबदारी आमची हर एकल्याची. मोगाचो न्हू. दुसरी गजाल आमी सगळ्यांनी मतीन दवरूंक जाय, आमी जियोन आसची, आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना, खंत बेजारां येता आसतना, जीव म्हजो जड जाला, म्हाका नाका म्हणल्यार चिंतनांनी जियोवचें न्हय. आजकाल कितले जीवघात, मस्त जण जीव होगडायतात. जेजून आमच्या खातीर प्राण दिलो आनी म्हणलें, तुमचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येया, हांव तुमच्या खातीर आसा. येया म्हजे सशी, सुमेस तुमी कस जातल्या न्हू आनी वजन वयतलो न्हू, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून ताणें सांगलां, म्हजें जूं घेया आनी म्हजें लागचें शिका. म्हाका ह्या जेजूच्या उतरांचो अर्थ कितें? म्हजें जूं घेया. जेजून म्हळां, म्हजे लागीं आयिल्ले तक्षण तुमकां कश्ट येवचें ना जिणेंत, पुरा सुलाभ जातलें, पुरा तुमी सांगले बरी जातलें, तुमी चिंतले बरी जातलें म्हूण सांगोंक ना. जर कोणी चिंता आनी कोण जर असलें जिवीत बसायता ती फटकिरी. साबार जण अजापां करता म्हूण सांगून लोकांक आपणा लागीं उलयत व्हरतात, खऱ्या भावाडटात आनी पयस व्हरतात. ताका प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पेल म्हणटा आमी. प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पेल म्हळ्यार
देवाचें उतर वाचले तक्षण, देवाचें उतर आयकल्ले तक्षण, मागणे केल्ले तक्षण, कांतारां म्हणले तक्षण आमचे कश्ट खुरीस पुरा मायाक जातात म्हूण चिंचे. म्हाका तो वांजेल न्ही, तो पवित्र पुस्तक न्ही, तो एक वांटो मात राखरे सोगोनचो ह्या मदलो काण दिला. पूण जेजून शिकयली शिकोवन ती न्ही. उडास दवरा, जेजू कालवार दोंगर सोडून गेल्लो, खुरीस घेतिल्लो. गोलगोतांत तो कश्टल्लो, मोळ्यान मागतना रगत गमेल्लो, ताची थामाशी किळकुळां केल्ली, ताच्या मिसा वेळार ताका धन मारूंक तांणी सोदुल्लें. आनी असलो जेजू म्हणटा, तुमच्या जिणयेन कश्ट येता आसतना म्हजे लागीं येया आनी म्हजें लागचें शिका, म्हजें जूं घेया. आमकां म्हणजात आशिल्ल्या घरांनी कळीत आसतलें, मलगडे थोडे आसा हांगासर, रेडे या पाडे जोत आसलें कोसलांत आसलें. हांवें ल्हान आसतना कोसलां, हायस्कुलांत आसतना, आनी तांकां जूं आसता. त्या जुवाक 2 मनजाती एकच सारक्यो आमी बांदता. आनी तें जूं कितें करता, त्या नांगराचें या गुंठ्याचें वजें तें बोळ वांटून बरें करता. एका मनजातीक तितली जडाय, तितलो भर ओडूंक वावर करूंक कश्ट. आनी तें जूं बरें नाजूक आसूंक तांकां हांगासर खांद येवचे म्हणटा त्या सूज येनातले बरें पळोवंक जाय. थोडे फावटी एक जोत या एक मनजात सोमा काम करना जाल्यार आनी एकाक भर पडून आनी कोसचें सारकें जायना आनी मनजात पिडेन पडटा. जेजू म्हणटा, म्हजें जूं घेया. कित्याक? त्या जुवाच्या एका कुशीक हांव आसा आनी एका कुशीक तुमी आसा. तुमचो खुरीस तुमीच वोवय नाकात म्हणटा जेजू. लेट मी कम विथ यू, लेट मी वॉक विथ यू, लेट मी शेअर युअर बर्डन. आनी देखून मोगाचो न्हू, जेजू लागीं विश्वास दवरल्याक आमचें जूं मायाक जावचें ना, आमचें वजें मायाक जावचें ना. बगर तो आमचे संगी चलतलो. कित्याक हांवें सांगता, जिणयेन कश्ट आसात, खुरीस आसात, जडाय आसा, मागिल्लें मेळोना, घरा येता आसतना तीच खंत इराराय करंदाय, पयशांची अडचणी, संबंदान घुसपड, पियोने, ना संबंद, राग झगडे मोसोर, ना बक्षाने. जिणी आखेर करनाकात, जिणी नाका म्हणून चिंते नाकात. कित्याक तो जेजू म्हणटा, तो जीव बापान दिल्लो, ताणें तो आपयता म्हणसर, आखेर करता म्हणसर, भावा भयणी तूं म्हज्या सांगात चल. थोडे फावटी आमची वजी मायाक जातली, थोडे फावटी उरतली, पूण कन करिनाका, तुजे सांगात हांव आसा. आय एम विथ यू, आय एम विथ यू. कितल्या भाग्यवान मनशांक मोगाचो न्हू, आज आमी सांत म्हूण पासारता जिणी तांची वळ्या, कितले खुरीस तांकां, कितले कश्ट. कोणेय अक्रिस्तांवांनी आनी अनभावडतांनी दिल्लेय न्ही. सबार फावटी कुटुंबांत हांव न्हू, वळखीच्या मनशांत हांव न्हू, सबार धार्मिकांक याजकांक ताच्याच घरांत रावल्ल्या मनशांत हांव मेळ्ळेले. पूण जाल्यार सुस्निकायेन मुखार व्हरली. आज आमी भाग्यवान म्हणटा. कित्याक? जेजूचेर विश्वासून तांचो जीव सांबाळून जिवीत जियेल्ले वरवीं. देखून आमचो पाप साहेब आमकां केदाळे म्हणटा, ए सॅड क्रिश्चन इज अ बॅड क्रिश्चन. ए सॅड क्रिश्चन इज अ बॅड क्रिश्चन. एक दुखांत असो क्रिस्तांव एक वायट या खरो क्रिस्तांव न्ही. सॅड प्रिस्ट इज अ बॅड प्रिस्ट. सांगेत, कोण दुखांत याजक आसा तो खरो याजक न्ही. असो अर्थ आमकां दूख ना न्ही मोगाचो ना. परत हांव सांगता, हर एकल्याक दूख आसा. पूण जिणयेच्या संजेर अखेरीक न्हिदोंक येता आसतना सर दुखा मध्ये सोम्याक पळोवन तुका एक स्मायल दिवंक जाता गी. आमचो पाप साहेब तेंच म्हणटा, लेट एवरी क्रिश्चन स्मायल एट द एंड ऑफ द डे. दिसाच्या अखेरेक हर एक क्रिस्तांवान हांसूंक, एक अमृक हांसू दिवंक शिकोवंक जाय. बिकॉज आवर लॉर्ड इज विथ अस. आमचो सोमी आमचे सांगात आसा. मोगाच्या नदी बी घालया.
आनी जेजूक आमचो जीव आमी समर्पण दिवया. आमच्या सगळींच्या बापान आमचो जीव दिला. आमच्या भोंवतणी आसची, तुमच्या उजव्याक दाव्याक फाटल्यान मुखल्यान आसची भाव भयणी, तुमच्या घरांत आसची मनशां, तुमच्या कुटुंबांत आयले वार जल्मल्लीं ल्हान भुरगीं बाळशी, जायत्यांच्या गर्भांत आसची भुरगीं, सक्कड देवाची देणी आनी देवाची येवजण मोगाचो न्हू, देवाचे निर्मोणे. 26 तारीखेर राती 25 तारीखेर दिसाक आमी संभ्रमचें फेस्त, देव मनीस जाला म्हणलें फेस्त आमी नियाळटा आसतना उडास दवरया. आमी अशेंच देवाच्या निर्मोण्यान मनीस जाल्ले हांव, आनी देखून आमकांय जेजू कशें घन आनी महान हर एका मनशाक म्हाकाय आसा. आनी देखून आमी देवाक अर्गां दिवन जियोया, जिवाचें रक्षण करया, संतोशान जियोया, जिणेचे कश्ट आमी फुड करया, कश्टांत आसल्यांक आमी पावोवन आधार दिवया, एकामेकाक हात दिवया, एकामेकाक कुमो करया, एकामेकाचें दूख निवरांक खंत बेजाराई उणें करूंक आमी प्रयत्न करया. हें जावन आसा आमच्या मिसांव मोगाचें न्हू, हें जावन दी आमचें मिसांव ह्या क्रिस्मसा वेळार. आनी देखून कोणा कुटुंबांत दूख आसा, बेजाराय आसा, तसली सक्कडी तुमची जिणी जेजूक समर्पण आमी गीत गावया. सगळोच हांव समर्पिता. समर्पिता तुझे समर्पिता ताचेर पाती ताचेर तय हांव जियेता. सगळो जेजू समर्पिता शेणसर हांव ओपसिता. सदांच मोख ताचेर पाती ताचेर तय हांव जियेता. सर्व सांदिता सर्व सांदिता solo swaka सर्वोन्नरा हांव समर्पिता. विशेष करून कोणाक जिणी जड जाता, जिणेन खंत आसा, दूख आसा, बेजाराय आसा, घरा फाटी वेचे नाका म्हण जाता, कोणाय कडेन उलोवचें नाका म्हण जाता, जीव जड जाले बरें बघता, तसले मोगाचो न्हू, सोम्याते विश्वासून रावा. सोम्याची जिणी कश्टांची जाल्ली, जडायची जाल्ली, आनी सबार महान मनीस ह्या संवसारी आयिल्ले आपल्या जिणयेंत आयिल्ले कश्ट खंत दूख बेजाराय जिणी नाका म्हूण बगले तो वडी धैर्यान फुड करून जियेल्ले, सोम्याते विश्वासून जिणी तांचे समर्पण जियेल्ले आनी तांकां बेसांवां कडल्यान तांच्या जिणयेंत आजापां कडल्यान. सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पाया सरपटा. लौकिक कुशल सरसांठा सांगे सौम्या मागता. सर्व हातूंचे उबारुया. सर्व सांदिता सगळो स्वाका सर्वोन्नरा हांव समर्पिता. सर्व सांदिता सर्व
आशीर्वाद मुझे दो सर्व Sahita, Sahita, सर्व स्वाहा सर्वनारा समर्पिता Hallelujah, 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 सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक आमची काळजां मनां आमी तयार करया. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. उल्लासा दिनवाशी खालसा बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्ती करून करता काळजान कुटमा स्पिरिटा आयमा तुजी सदा संतोषान कायदा उतर तुजी आयको काशेता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सभे आसा. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र थळार देवाचें उतर आयकूंक, देवाची खुशी समजोवंक आनी आमच्या जिणयेंत बेसांवां जोडूंक हांगासर आमी आयल्या. आमचो पात्रोन सान लॉरेस आपल्या भाग्यवान जिणयेन आमकां प्रेरण दिवं. विशेष करून आमच्या कश्टांत दुखांत आमचें जिवीत जडायेचें जाता आसतना, देवाची खुशी कितें म्हूण समजोवंक आमकां कस जाता आसतना सान लॉरेसाचें मार्तीर पळोवन आमकां प्रेरण जावं. ह्या अद्वेंताच्या काळार विशेष करून सुमयाच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना आमच्या मतींत, आमच्या काळजांत आसची आमच्या पातकाची जडाय, आमचें उणें पळोवन आमकां सोम्याक लागीं सरूंक आडकाळ जावचें जावं ना. आनी देखून आमी सकट दूख आमी पावया. कितेंय आमच्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक गरज आसा तर हो पवित्र जागो आमकां प्रेरण जावं दी. हांगासर जोडचीं बेसांवां आमच्या घरा वचून आमकां एक नवी आनी बरी जिणी जियोंक प्रेरण जावं दी. देखून ह्या भोगनांनी आमच्या पातकांची दूख धरून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्तो काकूत, क्रिस्तो काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया प्रार्थुया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. झेफानिया प्रवादच्या पुस्तकांतलें वाचप. सियोनाच्या धुवे संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाच्या धुवे संतोष बरी जा, सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेलें फर्मान सर्वेस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मानांक ताणें पाटीन धांवडायल्यात. इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पर तुजें मोदें आसा.
तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटलीं, सियोना, भिये नाका, तुजे हात गळूंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. धासऱ्यांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. ताच्या मनात एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन विणे वाजून उल्हास बरी ताळ्यान ताका नावाडा. दिवंतानो उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाक बाळटा. ताच्या काळजाचे अत्रे संततीचे संततेक तगता. कोण परसा सर्वेस्परस आपलो देव म्हण वळखता. कोणा परचेक आपले दायज करून ताणें विंसलां ती करीस बागी. दिवंतानो सोमियातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. ताचे सोवे आमच्या काळजाक करोस संतोष भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. दिवंतानो सोमियातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. दिवंतानो सोमियातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. उभी राहा. आमच्या मोदल्या देवा, आमच्या राया आनी शासका, आमच्या सोमिया देवा
ये आनी आमची सडवण कर. हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची सवे आसा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका विस्मया. हे घडून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामनाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाच्या वचपांत लुकाच्या अध्याय 1 वाक्य 3 आनी 9 40 आनी 5 वळेरींनी मरिये विशांत आनी एलिझाबेथे विशांत आनी तांचे मदें जावच्या उलोवण्या विशांत आमी आयकता. म्हाका आमी म्हणचे नामान मरिये कुरपेन भरलेले म्हणलें मागणें सुरू केल्लें गब्रियल बडव्यान. देखो नामान मरिये 2000 वर्सां आदीं गब्रियल बडव्यान सर्गांत हावन सकला येवन सुरू केल्लें मागणें. नामान मरिये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगता आसा. आनी तें कोणें कंटिन्यू केलें. एलिझाबेथीन मुखार सुनयलें. तें कितें म्हणटा आज, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी तुजे सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नामान मरियेंतलो उरलो भाग कितें म्हणून मागीर आमी नियाळाच्या अखेरेक पळोवया. मोगाचो न्हू आमकां ह्या मागण्यांत दिसून येवचो एक भाग आयच्या वांजेलांत पळोवंक मेळटा. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन मरियेक म्हणटा, स्त्रियां भितर तूं सदैव. आनी उपरांत परत म्हणटा तें आमी नामान मरिये मागण्यांत म्हणना हांव, सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानतली तूं कितली भागी. देखून मरियेक दिवचो नामान मोगाचो न्हू आमी सुरू केल्लो न्हय. पवित्र पुस्तकांत गब्रियल बडव्यान आनी एलिझाबेथीन पवित्र आत्म्यान भरून सुरू केल्लो. आनी देखून कोण जर आज आमकां सवाल करता, मरियेक तुमी कित्याक तें म्हणटात फेस्तां करतात, नामान करतात. आयले वारच म्हाका एकल्या मनशान सवाल केलें, फादर गेलीं सोडून तुमी करचें सूख आमी करचें सूख कातोलीक पवित्र सूख शिकयता म्हणून पयस गेली म्हणून तुमी आयकलें आसतलें. मोगाच्या भावनांनी भयणीन आमी कित्याक मरियेक मान दिता. हांव आज 3 C इंग्लिशाच्यो सी अल्फाबेट ABC सी मुखांतर हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. पयलें सी मरियेन दिल्लें कन्सेंट, परवणगी. परवणगी मरिये लागीं बडवो आयलो आनी देवाची आवय जावंक देवान तुका विंचलां, तूं तयार आसा ही विचारलें. आनी मरियेन थोड्याच सेकुंडा भितर जायत म्हळें. म्हाका आवय जावचें तितलें सलीसायचें न्ही. काजर जाल्लीं तुमकां कळीत आसा.
भुरग्याक कुटुंबान जल्म दिजे तर कितलें डिस्कशन तुमच्या मदें जाता, कितलें चिंताप तुमी आटयतात, कितें पुरा जाय म्हणून ताच्या विशयान चिंतात आनी हाच्या उपरांत हो निर्धार जाता. पूण एका तरणाट्या चलये लागीं गाब्रियल बडवो येवन विचारता, तूं सोडवंदाराची आवय जाता. ल्हानशी जबाबदारी न्ही, ल्हानशा भुरग्याची, एका ऑर्डिनरी मनशाची न्ही, सोडवंदाराची आवय जाताय गी म्हणून परवानगी परमिशन विचारूंक आयिल्ले तवळ मरयेन येस म्हणली रीत, जायत म्हणली रीत भारी विशेश. आमकां जर कॅमेरा आसलो त्या टायमार आनी कोणें रेकॉर्ड करून दिल्लें तर आमी कांय परत आनी परत तें पळयतें. पूण आमी वाचता, पूण आमच्या चिंतपा सक्तेक असाध्य जावचें घडीत. आनी देखून एकलो पवी सभेचो शिकोणदार म्हणटा, चिंता एका स्टेडियमांत क्रिकेट पळोवन 1,00,000 लोक आसा, लास्ट बॉलाक 6 पडाचे. क्रिकेट खेळटा एकच बॉल आसता, 6 पडल्यार विन्न, 6 पडना सोलो वता. चिंत्या आमचो देश खेळते आसा आनी 6 रन जाच्यान 6 मारले तवळ तो 1,60,000 दितालो लोक खंयच्या नमनेन उठोन बॉब घाली ताळयो पिडीत सदानंद जाता न्ही गे. पूण तो म्हणटा सगळो संवसार मरये लागीं पळोवन आसलो. मरी जायत म्हणटा की जायना म्हणटा. जायना म्हणलें जाल्यार सगळें प्लॅन देवाचें बदलचें आसलें. बडव्याक हांगासर धाडलां, मनशां लागीं विचारीचें की देवान, पूण देवाची रीत ती गुपीत म्हणून आमकां दिसोंक पुरो. पूण सगळो संवसार वर्सांची वर्सां राखोन आसलो एका स्त्रियेन बडव्यान ताचे लागीं तिचे लागीं आयिल्ले तवण विचारले तवळ जायत मनशाक. आनी मरयेन कितें म्हळें? येस म्हळें. आनी हो शिकोंदार म्हणटा सकड लोकान उठोन ताळयो पेटोवन उद्गारून संतोश पसारलो. कन्सेंट. दुसरी गजाल मरयेन आपल्या जिणेंत केल्ली, दुसरें सी, कॉपरेशन, सहकार. जायत म्हणून मस्त जाणां म्हणटात मोगाच्यान, पूण मुखार आपुजी जायना. जायत जाणां आमी जायत म्हणटा सुरवेर एक बटी वचोन दी म्हणून, मागीर स्लोली आमी पांय पाटींत व्हरता. कॉपरेशन. पूण मरयेचें येस, मरयेन जायत म्हणलें तशें न्ही. तिणें जायत म्हळ्या उपरांत तिणें संपूर्ण रितीन देवाक सहकार दिलो. पळय, ह्या बडव्यान येता आसतना मरयेक बूक कांय प्रिंट करून हाडलो की तुवें जायत म्हळें आतां हो बूक बरें करून वाच, खंयच्या तारीखेक, खंयच्या वरार, खंयच्या दिसा कालें प्रकारीचें खंय वचचें, कितें पुरो जाता. आनी खंय तुका कस जालें जाल्यार ह्या नंबराक कॉल कर, ह्या मॅसेज धाड, रप्पा देवदूत येता. ना, खंय ना. तिणें जायत म्हळ्या उपरांत देवा न्हू अजापांच्या वयर अजापां आशेची आसली. कित्याक हांवें जायत म्हळां, आतां कोणाची जबाबदारी? देवाची. म्हजी जाली. हांवें जायत म्हळां आनी तो ताका जाय जाल्यार कर. म्हाका रांदूंक जायना, म्हाका हें ताणें वचोंक जायना, म्हाका कस काडूं नाका, म्हाका बरें AC रूम एपार्टमेंट दिवन दी, 3 बटी जेवण कोणी रांदून वाडून दी. ना. पूण आमकां कळीत आसा मरयेची जिणी जायत म्हळ्या उपरांत पयलें कितले कश्टांचें आमकां कळीत ना. जायत म्हळ्या उपरांत तिका कितले कश्ट आयले. एक दीस रावले रावूंक आगी, हें तेणें तशें अशें म्हणून बारीक कश्टांची जाली. पूण ह्या सक्कड वेळांनी आमी खंयसरी मरयेन पुरपूर उरलें, सवाल केल्लें, आनी म्हाका जायना, आनी हांव सण सोडटां, कोण जाल्यार पळोवन दी, खंयच्याक 9 म्हयने जावं दी, मागीर हांव ना ह्या सुतुरार ना. कॉपरेशन. संपूर्ण रितीन तिणें देवाक सहकार दिलो. कित्याक त्या दीस येस तिणें म्हणलें. तिका समजून हाडलें व्हडलें, पूण जाल्यार येस म्हणलें. आनी आतां हांवें येस म्हळां देखून म्हाका दुबावाच तें आसा तें, जाल्यार हांव देवाक सवाल करिना. ते दुबाव म्हजे, पूण देवाच्या मांडावळी विशयान न्ही. ते म्हजे हस्कतकाये लागून म्हाका समजना देखून, पूण देवाक समजता. देखून तो सगळें पंथाक पायता म्हणून तिणें दिल्लो सहकार, कॉपरेशन.
आनी तिसरें सी कंटिन्युटी. तिणें आपल्या जिणेंत केदाळे आनी म्हजें जालें. जेजूक आतां कुर्सार मारलो आनी हांवें VRS काडूचें आनी म्हजें रिटायर्ड लायफ आनी म्हाका नाका म्हणलें ना. तिचें कंटिन्युटी ती तदाळा मात न्ही, बगार ती सर्गा सोडून गेल्या उपरांत आजून तिणें ती दाखयल्या. कितले कडेन ती दिश्टी पडली मोगाच्या न्हू. कितले कडेन तिणें परत त्या दाळा केल्लेंच आपल्या पुता पासून ती आजून करता. कितल्याश्या जाणांक ती प्रेरण दिता. कितल्याश्या जाणांक कोंत कानेल्ले तवळ कितें खरी जें म्हण ती दाखयता. कितल्याश्या जाणांक भावार्थांत दसकात जाल्ल्यांक सारके वाटेक तिणें हाडलां. रिटायर्ड जावना ती, म्हाका नाका म्हणून ती रावना. आजून कितें काम तिणें पयलें केल्लें येस म्हणलेलें तवळ ती आजून करून आसा. कंटिन्युटी. आनी देखून मोगाचो न्हू ह्या 3 सीक लागून 3 सी कन्सेंट, कॉपरेशन, कंटिन्युटी. परवणगी, सहकार आनी निरंतर तिची जिणी जेजू खातीर आनी पवित्र सभे खातीर ती जियेल्या. आनी देखून ती भागी. आनी देखून 2000 वर्सां आदीं ब्लेस्ड आर यू, द लॉर्ड इज वीथ यू म्हणली ती उतरां कितलीं सत जाल्यान, कितलीं खरीं जाल्यान. आनी आदवेंताच्या काळार मोगाचो न्हू म्हाका आनी तुमकां तीच मोरी आमच्या जिणयेंत येस म्हणूंक, कॉपरेट करूंक आनी आमी कितें येस म्हळां तें आमच्या मोरा पर्यंत जिणे पर्यंत मुखार व्हरूंक आपोवनी दिता. आमी कशें करचें मोगाचो न्हू. आमकां हरये की समजल्या उपरांत आमी येस म्हणटा म्हूण राखून रावचें न्हय. आजकाल येस म्हणूंक मस्त जाणां फाटीं करतात. येस म्हणून कोणाक मन ना, धैर्य ना. हांव कोडयाळ दिसो देवा पळोवन केंद्राचो डिरेक्टर जावन आशिल्लो आनी फाटल्या थोड्या वर्सांनी हांव येते आसा. पदऱ्याप जावंक मन आसा की येस म्हणूंक भिरांत दिसता. हांव खंय उखूल नरता. थोड्या भुरग्यांनी येस म्हळ्यार आवय बापायक नो म्हणटात. हांवें काल पदऱ्या पाडे सुमार नांवां दिल्लीं. वचून आवय बापायनी नो म्हणा नाका. आमकां कितें जाता कोण ना. फादर तो भुरगो आणकी ताका कळीत ना फादर. काल येस म्हणटा तो, काल येस म्हणटा. धैर्य ना. कितें जाता कोण ना म्हणून. पूण त्याच भुरग्यान हांव धाकटेर जाता म्हळें जाल्यार कोणी आवय बापाय नो म्हणनात. पूण देवाच्या कुशे प्रकार कांय जावचें आसा. मिसांव कामा खातीर देवाच्या येस म्हणूंक मस्त जाणां फाटीं करतात. कुटुंबाची जबाबदारी घेवंक. आदल्या वर्सा जीवन ज्योती कॅम्पाय धाडा आमी 10वेच्या भुरग्यांक वांटे केले काजारा विशयां, कुटुंबा जिविता विशयान. कोण पुरा खंयच्याक फॉर अरेंज मॅरेज, कोण लव मॅरेज, कोण. आनी थोडी म्हणाली आमकां हें दोनी नाका, तिसऱ्या खंयचें काजारत नाका. तांचो ग्रूप कितलो व्हड ग्रूप तांचो जालो. काजर जाय हें जाय म्हणजे आमी पाद्र्याप आनी सिस्टरांत चड हाडलें तातूंत एनिमेटर जावन गेल्ले. आमकां असो वता पुरो मोगाचो न्हू. पूण गजाल भिरांतेची. देवाच्या कुशेक येस म्हणची मनशां जावं याजक जावं धार्मीक जावं हेलायक जावन कुटुंबा जिवितां जावं उणी जाते आसात. उणी जाते आसात. देखून मोरी आमकां सांगता तुमी म्हाका नामान मोरये कुरपेन भरलेले म्हूण सांगल्यार पावना. हांवें येस म्हणलें म्हाका समजोवना. कश्ट जाल्लें म्हाका सगळें सांगून जातलें. पूण हांवें येस म्हणलें उडासतोर. आनी तुमच्या जिणयेंत विसोवन आयिल्ले तवळ येस म्हणून शिका. टेक अप द चॅलेंज. कश्ट आसतलें पूण व्हडना. देव सोंड घालिना. देखून येस म्हणा. मोगाच्या भावनान बीन तुमी जायत्यान येस म्हणा. केदाळा तुमच्या रेस्पेरा दीस येस म्हणा. तुमकां कळीत आशिल्लें की मुखार कितें आसा ना. त्या दीस कळीत आसलें कोण कॅटरिंगाचें, कोण MC, खंयचें हॉल म्हूण मात. मागीरचें कांय कळीत नातलें. पूण उडास काडा. तुमी येस म्हणून तुमी तिरासनेन रावल्ल्याक, देवाच्या मांडावळीक कॉपरेट केल्ल्याक देवान बेसांवां दिल्यान. आनी देखून येस ते मुखल्या जिणयेंत मुखार वचून दी. सहकार आसून दी. देवाच्या मांडावळीक आमी संपूर्ण सहकार दिवंक तयार करया.
तिसरें नेवर टू गिव अप, कंटिन्युटी. हांव ह्या जाग जावन 18 वर्सां जालीं. म्हाका सबारपटी बगुल्लें आसा. हांवें त्या दीस समाज चिंतून सांगलें की कित्याक म्हळ्यार कश्ट येता आसतना, एकसुरायपण बगता आसतना, रितेपण बगता आसतना, मागणें उणें जाल्लें तवळ हांवें सारकें चिंतून सांगलां की म्हाका डावट येता. पण तवळ तवळ म्हाकाच सांगता म्हणजे येस हांवें कंटिन्यू करूंक जाय. सोण सोडचें चिंताप हें नजो. हर एकल्याने मोगाच्यान आमी कुटुंबांत जियेताले आनी ह्या समाजान जियेताले आनी आमच्या आपोवण्या सरी जावन कंटिन्युटी मोरी आमकां तेंच दाखयता. आमचें जिवीत हांगासर ह्या संवसारांत मोरा पर्यंत आनी उपरांती आमचें मिसांव एकवट वावरतांचो एकतार आमी म्हणटा तें कंटिन्यू जावंक जाय. अखेर करता आसतना मोगाचें न्हू आमी म्हणचे नमान मरयेंतले आनी एक मागणें दुसरो भाग कितें म्हणटा, भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. अमेरिकांत आसतना म्हाका एका स्त्रियेन सवाल केलें कित्याक मरये लागीं मागाचें. शीद जेजू लागीं मागल्या जायना गे, डायरेक्ट मरये मुखांत वचचें गी म्हणून. एका कॅरिझमॅटीक मागड्या पंगडाक आयिल्ली ती इवँजलिकल इगर्जेची एक सांदो. कॅरिझमॅटीक मागणें म्हणून ती आयिल्ली आनी त्या वेळेला मागणें करता आसतना हांवें उबो रावन सवाल केलें, वाय शूड वी प्रे टू मदर मेरी, कांट वी प्रे टू जिजस डिरेक्टली. तवळ हांवें म्हळें बाय तूंय आज हांगा मागणें करूंक आयलाय, तुका डिरेक्ट घरा रावन मागणें करी येते न्ही. कित्याक आमी हात धरून एकामेका पासून मागता. हांव सांगलें तिका जर आमी पातकी एकामेका पासून मागिल्लें देव आयकता म्हूण तूं समजताय, देव तुजें मागणें म्हजे खातीर केल्लें, हांवें केल्लें मागणें तुजे खातीर केल्लें आयकता म्हणून म्हणलो तुका भावरता देखून तूं हांगासर आयल्याय. आनी भशा तुमच्या इगर्जांनी तशेंच करतात, तुमी एकामेका पासून मागतात हात वयर घाल्लें. तर कशें तें तुवें म्हणचें जेजूच्या आवयन देवाच्या आवयन मरयेन पाताक नातलेलेन, गाब्रियल बडव्यान नामान मरये कुरपेन भरलेलें म्हणलेलें, एलिझाबेथीन स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणलेलें मागलेलें दिना म्हूण तूं चिंताय. हांवें सांगलें तर तुवें मागची हांवें मागची गरज ना. जर मरयेन मागलें देव दिना तूं म्हणटाय कित्याक मागाचें म्हणून, तर हांव तुका विचारतां तर हांवें कित्याक मागाचें तुजे पासून, तुवें कित्याक म्हजे पासून मागाचें. पाप साहेब आयल्या लोकां लागीं हर एक बडी विचारता म्हजे पासून एक ना मान मरये मागा, एक आमच्या बापा मागा म्हणटा. कित्याक मागाचें आमी मोगाचें न्हू. देव आमचें मागणें एकामेकाचें आयकता आनी आमच्या सक्कड मागण्याच्या पयलें जेजूच्या आवयचें पातक नातलेलेचें नामान मरयेचें कुरपेन भरलेलेचें मागणें आयकता. आनी देखून आज एवांजलाचें वासाप आमच्या जिणेक भोव सोबीत एक लिसांव दिता मरयेच्या जिणेंतलें. मरी तवळ मात्र न्ही, ती आजून आमकां आदर्श आपल्या जिविता मुखांत, आदर्श आपल्या विणवणेन ती आमचे पासून मागता. तुमी आनी हांव मागोंक विसरल्यारी आमची आवय सर्गींची ती आमचे पासून मागता. देखून देखून जायतीं आमचीं बेसांवां आमच्या मागण्यान न्हय मोगाचें न्हू. आमच्या मायेन मरयेन आमच्या पासून निरंतरी मागलां आनी देखून आमकां मेळ्ळ्या. देखून भाव भयणीनो ह्या अद्वेंताच्या काळासून तोच पावया आनी देवाक अर्घां दिवया. कशें आमचो पात्रोन सा लोरेस जेजू थंय देवाच्या उतरां थंय देवा थंय आनी मरये थंय विशेश भक्त दवरून जियेलो, त्याच भाशेन आमी आमची जिणी मरये मुखांत देवाक आनी जेजूक समर्पुया. आमच्या जिणयेंत देवाची खुशी समजोवया आनी देवाची बेसांवां आमी आपणावया. आमेन. Kara
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात महिमेतून आमच्या नित्यापुरुषाच्या जबाब सरिस्फोट मागून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस धरणी रोंपलेल्या गोवाच्या खणाबरी आपल्या जीवाची ह्या संसारांत परवा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षान मेळच्या
तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोन्याची सूत तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझे मरण जीव अल्पो आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोन्याची सूत बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा, झराळ लायजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आशिल्ल्या आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लॉरेस आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सर भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक शितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत वस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. संसाराची पाप काटेले आमची काकूत. संसाराची पाप काटेले
देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सकड सुभागी म्हजे भितरचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकत्रेका येल्या तुझ्या हावरा कोण रावता स्वागत तुका हांव आज दिता जिवीत मोचे समर्पिता. सोम्या तुका सेवकत्रेका जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा
आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत वक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सुसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची कडकता. आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयलेले मानदिक बाप डॉक्टर लिओ लस्रादो रेक्टर ग्लॅडसम होम मायनर सेमिनरी मंगळूर हांगा तुमचे नांवी आभार मानून घेवन तांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. वांच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका आर्गां दिता. हांगासर विविध रुपांनी दान दिल्ल्या पासत मुर्दोम पिरजेन जेवणा बाबतीं प्रायोजक आनी तशेंच जेवणा बाबतीं वंतिके दिवन सांत लोरेसाच्या ह्या आत्मीक कार्याक तांणी सहकार दिला. तांच्या काळजा मनाच्या यात्रेक सुफळ कर. तांची आशा फळादीक कर. दिसपडतो ग्रास तांकां फावय. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळजांत मनांत आसूं. घरांत तांच्या उजवाड जावं. सर तराच्या काळोखांत आशिल्ल्यांक तांकां नीव रावंक बरी भलायकी समाधान फावो करूं. देवा तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. कितें गरज आसा कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरजेंत मेटिल्डा पिरेरा मूडबिद्री. मेटिल्डा पिरेरा मूडबिद्री. जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक मॅक्झिम बेनेडिक्ट सल्डाना अँड फॅमिली केम्मण्णू. मॅक्झिम बेनेडिक्ट सल्डाना अँड फॅमिली केम्मण्णू. स्टॅनी डिसोजा निड्डोडी. स्टॅनी डिसोजा निड्डोडी. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां रिटा ग्रास बैंदूर. रिटा ग्रास बैंदूर. जेनिशा मिनेजस मियार. जेनिशा मिनेजस मियार. फ्रॉयस्टन मेंडोन्सा मुंबई. फ्रॉयस्टन मेंडोन्सा मुंबई. अँटनी अँड फॅमिली बेळतंगडी. अँटनी अँड फॅमिली बेळतंगडी. सिंथिया डिमेल्लो कणजार. सिंथिया डिमेल्लो कणजार. रोनाल्ड फेर्नांडीस कुंतल नगर. रोनाल्ड फेर्नांडीस कुंतल नगर. लॉरेन्स पीटर डिसोजा अजक्कार. लॉरेन्स पीटर डिसोजा अजक्कार. मुर्दोमू मॅक्झिम बेनेडिक्टा सल्डाना केम्मण्णू. मॅक्झिम बेनेडिक्टा सल्डाना केम्मण्णू. सोफिया सुवारीस काटपाडी. सोफिया सुवारीस काटपाडी. लिओनिला फेर्नांडीस कारकळ. लिओनिला फेर्नांडीस कारकळ. संदीप अँड डॅफनी पिंटो कुंटलपाडी ये. संदीप अँड डॅफनी पिंटो कुंटलपाडी ये. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत तांणी येवन वाती स्विकार करियेत.
सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायस बावरते खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयकमचे खालते मागणे वरत्या फाटल्यान आमी तुजे सरसी आयल्या जिव बाबा तेर भरोसो देवासोन आमच्या आपेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळ शेंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पाव शेंकर अनबवडत्यांक आनी बवडतांक शेळयल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख म्हळ्यार शिकर तुजे पळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तरून दी आमच्या कुडयेत्मेच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया दुबयन बरें काम मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात थायरॉयड गुण जाल्ल्या पासत भलायकी पाटी मेळिल्ल्या खातीर ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळिल्ल्या खातीर डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर जायतीं जाणां हांगासर अर्गां दितात देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप सान लॉरेसाक जावं मान आनी होगळाप सगळी मोजी चिनी तुका समर्पितलो अर्गदितलो सोमिया अर्गदितलो सगळी मोजी चिनी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळसान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळसान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हणून साय करतलो आनी अर्गदितलो सोमिया अर्गदितलो सगळे मोजी चिणी तुका समर्पितलो सांत लॉरेसा मजतीन मागलो उपकार मेळचे खातीर आमची त्या सवाय भेटोवया 19 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक मागलां 65 जाणांनी बरी भलायकी मेळचे पासत मागलां एकल्याच्या दोळ्या वयर आशिल्लो पड गूण जावचे खातीर तो मागता 12 जाणांचे सामकोळ गूण जावचे पासत 89 जाणांक बरें काम मेळोंक 43 जाणांक विजा मेळोंक बरें काम लाबोंक 14 जाणांची पांयांची गांठी दूख गूण जावंक सर भुरग्यांनी बऱ्या शेगुणांनी वाडोवंक 11 जाणांची शुगर नॉर्मल जावंक 4 जाणांची गोमटी दूख गूण जावंक एकल्याचे कान दूख गूण जावंक 23 जाणांचे पॉयंट बऱ्या तरान जावंक 31 भुरग्यांनी एग्जामान बरे मार्क्स काडूंक 9 जाणांक लोन मेळोंक 21 जाणांचो जागो सेल जावंक सांत लॉरेसाच्या विशेष मजतीन 13 जाणांची कंत बेजाराय पयस जावंक 8 जाणांक कोर्टांत आसल्या केसीन जीक मेळोंक 15 जाणांचे माथ्याचे केस जडचे रावोंक 5 जाणांक मेळोंक आसचे पयशे पाटी मेळोंक 16 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावंक 40 आनी 1 जाणांच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट निवारूंक 7 जाणांचे पांय दूख गूण जावंक 23 जाणांचे विविध तरांचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक एका जोड्याचे डायवर्स जायना जावंक 13 जाणांचे बें पयस वचोंक हातीन घेतिल्ली योजना सफळ जावंक 27 जाणांक सिगरेट वडचें सोडूंक गुडका सोडूंक कुरपा लाबोंक 54 जाणांक बरी सैरीक लाबोंक चोरी जाल्ले भांगार आनी पयशे पाटी मेळोंक चोर कोण म्हणून दाखोवन दिवंक 12 जाणांची उसमोडीची पिडा गूण जावंक 12 जाणांची घोव बायलां मदें आसलो मानासता पयस जावंक मलैका कोऑपरेटिव्ह बँकांत गेल्ले पयशे पाटी मेळोंक तकली फडाफड गूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक वेरिकोस गूण जावंक गँग्रीन गूण जावंक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक मागते आसात प्रत्येक तेसां बसत मागया जोसेफ रेबेल्लो उजिरे म्हणल्यार ह्या भावाक स्ट्रोक जावन उलोवणें बंद जालां ह्या भावाक उलोवणें पाटी मेळोवंक गूण जावंक
ताची बरी भलायकी मेळचे पासत मागतात. ಡೆನ್ಸ್ಟನ್ म्हणलो तरणाटो 23 वर्सांचो ब्लड कॅन्सर अंत अमेरिकांत कस्ट ते आसा सगळ्या त्याच्या बॉडीक स्प्रेड जाला. देवाचे विशेष काकुळतीन जेजून ताका आपूण गुण जावचे पासत मागया. असले सर पिडे आसता पासत कोणा पासत आमी मागता, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचे पासत मागया. हांगासर जावची सर आमची योजना फळादीक जावं, विविध तरेने आदार दिवच्या सेवका पासत, दानी पासत, भक्तिका पासत आशिर्वाद लाभोवंक आमी मागया. प्रत्येक तरान आमची तेसांवां आसात ह्या पवित्र तळाची ती पोंताक पावोवंक आमी देवा लागीं मागया. ಕರ್ತರದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ. ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಸ್ತೆ ಮೂಲಕ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ, ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೆ ಸೋಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೆ ಸೋಡಿ ಬರುವರು. ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ಬರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ಬರು. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवांची जिवन बागी मरण मरोन सर्गाक तुजे संगता ससना देवा गळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फोव कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. हम सोनी पतग्रास आज हम कांदी आमचे सगळ्या मुक्षिता तशें आमचे भक्ता बोस आमकां पडून दिनाका कुणायडन कानिवास. सांत लोरेस मारती रामा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याने कमी फोव समच्या खातीर प्रार्थुया. ये सर पदवीधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केले आमच्या अवगणाची केन्ना आमी पालवशें कर म्हणून लालेन मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. जेजूच्या दया आनी काकुळतीन सर आमच्या भावंडांक आनी आम्हा समेस्तांची पिडा गूण कर म्हणून आतां विशेष तरान मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी म्हजी बोप तुजे सशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवें आसूं. जय सौवे आसूं. सपदवेदार देव आनी सासना देवा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपा सांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहावाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्लीं तीं तुजीं साकरां
जेजू क्रिस्तचे शिकवण्याने देखीक प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काळ रावो. आमेन. देवाची काकुळत आमी मागया ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं पातकांचे बोगसाणें मेळोवन दी. देवाचे कृपा लाभच्याक पवित्र आत्म्याचे देणे लाभच्याक सर आमच्या पातकाचे बोगसाणें मेळोवं. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची सडवण आमकां लाभो म्हण मागतना पवित्र तेलान मागल्या मरिफात सर्गींच्या बापाची कृपा आमकां लाभो दी. आमची पिडा शिडा गूण जावं दी. पवित्र आत्म्याचे देणे लाभच्या खातीर आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया.
ಸುತ್ತ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೋಸಪರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ puta soe amkar mori आशीर्वादी आमका जेसूच्या पवित्र खालसा आमा सर्वा दितुचे आशीर्वाद भाग्यवंतलो रसा विनंती कर भगवान कुसाचे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.